जनजागरण करप आणि गांवागांवांत म्हादई माता पूजन कार्यक्रम करून ल्हान ल्हान संस्था, मंदिर समित्यो आणि राजकीय पक्ष जे आमकां पाठिंबा दितले तांकां घेवन, तांचे सहकार्य घेवन तांणी आमकां सहकार्य दिवचें अशें आमी आव्हानय करतात. पूजन अभियानाक प्रत्यक्ष प्रारंभ हो 2 फेब्रुवारी म्हणजे येता ते आयतारा दिसा 108 दाम्पत्य संबंध गोंयाच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान येतली आणि तांच्या तर्फे त्या कलशाचें पूजन जातलें. ह्या कलशा भितर म्हादईच्यो ज्यो 9 उपनद्यो आसा ते 9 नद्यांचे उदक भितर ते हातूंत आमी जमा करताले. ते जमा करपाचें काम नितीन फळदेसाई हाचे कडेन सोंपयल्लें आसा आणि त्याच ठिकाणी आनीक 20 कलश हे आमी तांचें पूजन जातलें. आमची जी संघटना आसा ती गोंयापुरती जरी आसली तरी शेजारचो दोडामार्ग तालुका जो आसा तोय आमकां हातूंत सम्मिलीत जाल्लो आसा. ते आमच्या भारत माता की जयचें काम तांच्या तालुक्यात करतात आणि म्हणून तांणी एक वेगळ्या प्रकारचो किंवा वेगळ्या प्रकारची एक अभिनव कल्पना ही तांणी तांच्या हातूंत सुचयल्या आणि ते करताले.